आज ड्रग्सा बद्दल इंटरनॅशनल डे सेलिब्रेशन करतात की आज जे टीम येईल ह्यांच्यानी ड्रग्स फ्री इन गोवा ओपन म्हणतात आणि जेन्ना येदो व्हडलो दीस मनयतात इंटरनॅशनल डे की ड्रग्स हो बंद जावचो पूण एक्चुअली म्हाका सांगिनशें दिसता की ड्रग्स जर बंद जातलो करतलो जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंट तशे बाकीचे स्टेटी आहा तेंच्यान सीएमांनी आनी बाकीच्या मंत्र्यांनी फुडाकार घेवन केलोच तरूच अरे ड्रग्स वतात ते आमच्या गोंयांत चडूच मेळटा आमचे आरांबोल कालांगूट म्हण किंवा वज्रान आमच्या शापोर सगळ्याक खूब फक्त ते नायजेरियन किंवा भायले लोक घेवन येता अशें म्हणटात तितून आमचे गोंयचे भुरगे इन्वॉल्व जाल्या आनी त्या भुरग्यांनी तो धंदो केला आयज भुरग्यांक सर्वीस ना आयज भुरग्यांक धंदो ना धंद्याचेर कॉम्पिटिशन चलता भुरगे बेकार भोंवता चोरयो मारयो आनी ड्रग्साची व्यसनां चालू जाल्ली तांकां फास्ट मनी मेळटा ड्रग्स येदी फुडें विकल्यार फास्ट पयसो मेळटा म्हूण ते हितून पडले जर सरकाराची इतकी इच्छा आसा जाय की ड्रग्स खरोच बंद जावचो जाल्यार सरकारान फुडाकार घेवन त्यो प्रत्येक स्टेटीचेर जो भायलो आमगेर येता म्हणटात तो आमच्या गोंयांत पिकाना म्हणटात फॉर एक्झाम्पल शिवोले पासून ड्रग्साची झाडां लायली मळे लायले अशें पुलिसांनी रेड मारले आनी धरल्या पासून ड्रग्स हो भयंकर धोकादायक अशें म्हणटात हांवूय बी म्हणटा पडटा म्हाका तशेंच खुबश्यो आनीक बाकीच्यो गजाली आसा फॉर एक्झाम्पल सिगरेटीचे पॅकेट स्मोकिंग इज इंजरीज हेल्थ इट मे फॉर्म ए कॅन्सर हे सगळे वॉर्निंग आसा हांव गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदता जर तेचे वॉर्निंग तर अशी येता आनी गव्हर्मेंटाक खबर आहा बाबा डेंजर आरोग्याक धोकादायक आरोग्याक बरी न्हू तर हांव म्हणटा त्यो सिगरेटी कंपनीच बंद करा तुमकां टॅक्स मेळटा म्हणून लोकांचो जीव धोक्यान घालतात तुमी अशें करपाक जायना ज्यो गोश्टी लोकांक लायक त्योच आतां गुटखा खावच्यो न्ही हे खावच्यो न्ही जेचे थोडे बंदी हाडली रोखडेच दुसरो माल तयार जाता आमच्या बशीचेर पासून पीस पीस करून थुकतात हे सारकें न्हू हो दीस सेलिब्रेट करतात पळय दिसाचें भान दवरूंक जाय खरोच आमी बाबा हेचेर खुबसो प्रयत्न करता हो बंद जावपाक हे करून अरे मोठे मोठे लॉवीत भितर इन्वॉल्व आसता ह्या ड्रग्सान आनी तेच आयज पयसो करता इंटरनॅशनल डे जे सेलिब्रेट करतात अगेन्स्ट ड्रग्स तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आतांच्या दिसांनी जे ड्रग एब्यूज आनी ड्रग्सा खातीर कितली मानहानी जाल्ली आसा त्याच्या बद्दल अवेरनेस प्रोग्राम करपा खातीर अशे जे कार्यक्रम जातात गव्हर्मेंटाचे तर्फे जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि ह्युमन टच फाउंडेशन यांच्या वतीन आज हो म्हापसा केटीसी बस स्टँडार ह्या कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा सगळ्यात महत्वाचो आजच्या ह्या दिसा आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमच्या म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलचे वायस चेअरपर्सन सुशांत हरमलकर तसेच हांगासरले जे मुख्य जे आसा ह्या वाठारांतले काउन्सिलर साईनाथ राहुल आणि डॉक्टर फ्रॉम जीएमसी ऑल द स्टुडंट्स जे आपल्या परफॉर्मन्सून आमच्यापर्यंत हो संदेश पावपाचो प्रयत्न करतले जी ड्रग एब्यूज ज्याच्या खातीर प्रत्येकाचे जे नुकसान जाता आणि जिवीत मानहानी जी जाता आणि ज्याच्या खातीर आमी म्हाका तशें व्यसनी वयता आणि आपल्या आयुश्याची म्हाका तशी बरबादी करता अशा लोकांक खातीर अवेरनेस प्रोग्राम आसा ड्रग्स एक घातक आसा आणि त्याच्यापासून परावृत्त जावप किंवा त्याच्यापासून आम्ही दूर रावपाचो कसो प्रयत्न करूंक जाय हेचे गायडलायन्स हेच्या आधी वर्कशॉपांनी आमी दिल्ले आसा तरुण तरणाटे तेंच्यांनी बोध घेवपासारके कार्यक्रम आसता आजची कॉलेजीची भुरगीं हांगासर पावली आसा त्यांच्या परफॉर्मन्सांची तुमकां दिसून येतले की ही जी आसा ड्रग एडिक्शन ते कितले आमकां त्रासदायक आसा आनी आमची जिवीत हानी मानहानी जाता आनी तितून पूर्ण भविश्याची म्हणटा तशें उधळून वयल्या भशेन जाता त्याच्या खातीर हो असो कार्यक्रम इतके महत्वाचे आसा प्रत्येक स्थळांचो हो विजीट पावूंक जाय प्रत्येक घराघरांचो हो विजीट पावूंक जाय आनी जे कोणी आजार बाधित जाल्ले आसा तेंच्या खातीर भायर येवपाची तेंची एक वील पावर जर आसा ते भायर येवंक शकता तांकां आत्मविश्वास दिवपा खातीर अशे कार्यक्रम जाता आनी हेच्या खातीर जे वर्कशॉप जाल्ले आसा त्या लोकां खातीर ती उपाय योजना केल्ली आसा तांकां परावृत्त करपा खातीर जे आयडेंटीक जाल्ले आसा जे एफेक्टीव आसा तांकां भायर काडपा खातीर काडपा खातीर सरकाराची वेगवेगळी योजनाय आसा त्यांचो लाभ त्यांच्याकडे होतो भायर वचपाचो प्रयत्न करचो त्या खातीर संस्था आनी गोंय सरकार आमचे
पावत आसा तर प्रमोद सावंत यांच्या वेगवेगळ्या स्तरांची कार्य केली आसा तातूंत हो महत्वाचो मुद्दा केली आसा सोशल वेलफेअर फाउंडेशनचे डायरेक्टर श्री अजित पंचवाडकर यांच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे लोकार्पण सहभागी केलेले आसा हांव तांकां शुभेच्छा दिता आणि आम्ही सगळ्यांनी इथून पुढाकार घेऊन हो प्लेसीस सगळ्या गावागावांनी प्रत्येक आमच्या शहरांनी पावोवपाचो आनी तरणाटे आणि जी कोणी हांगासर अफेक्टेड जाल्ले आसा तांकां भायर काडून पूर्णपणे हांगासर तेतून एक सुदारणा हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा त्याच्या खातीर सगळ्यांचो सपोर्ट आसा खूब महत्वाचो आसा परत एकदा तुमकां